सर आज आम्ही येयल्ले सगळे टॅक्सिकान आणि आमचे लिडर थोडे भितर गेल्या. सो वी आर वेटिंग फॉर अ रिजल्ट. वी आर वेटिंग फॉर आमचे जे लिडर भितर गेले ते तुमकां येऊन ब्रिफिंग करतले कितें जाल्ला भितर ते आमकां खबर ना. आमी भायर आसले. बट हो विषय आहा तो गोमंतकीचो, नीज गोंयकारांचो, बहुजन समाजाचो. सगळें तुमकां दिसता आसतलें ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर आहा. आपल्या हक्काक लागून, आपल्या रायटाक लागून आयज हांगा येयल्ले आहा. भितर आतां एक डिस्कशन जाल्लें, मिटींग जालें. तर मिटींगेक कितें रिजल्ट येयला न्हू ते आमचे जे पळय लिडर भितर गेल्ले आहा ते तुमकां एक्सप्लेन करतले. सरकाराक आयज गोंयकार जाय काय एग्रिगेटर आनी कॉर्पोरेट लॉबी जाय ते आयज तुमकां कळटले, गोंयचे जनतेक कळटले आनी आमकांय कळटले कितें जाल्लां तें. सो थँक्यू, तुमी आमकां सपोर्ट केल्यात. जेन्ना पळय आमचे लिडर येतले ते तुमकां ब्रिफिंग करतले. बट आयज आमी सगळे रावल्यात, दोळ्यान तेल घालून आमचो लिडर जो भितर गेला ते बरो एक रिजल्ट घेवन येतले म्हणून आमी आयज रावल्या. We have to do everything in the interest of the state, and the policy for the draft aggregator policy, the demand was for it to be scrapped. So the Chief Minister said that he would come with a new Goa state policy on the 10th of September. Vis-a-vis this policy would be scrapped simultaneously. So several other things were discussed in the Goa state policy. Taxi people also felt it was promised in the past. So unless it comes, unless they are taken into confidence, there are several things. So now we have to wait for the 10th of September, where they say that Goa state policy add-on vis-a-vis e-pod aggregator pod policy alaya. This scraps that. The demand was why not make it now, but he said that he is going to get it by the 10th. This is important. Mukhyamantri Uttar. So several other parts of the feasibility, ki Ola, Uber, going naka, and all these things were discussed. So we have to wait for the 10th. Meeting so by the 10th of September, Honorable CM has said that draft taxi policy kattele म्हणून we will sit back again. पण आता जी काढल्या पळय स्क्रॅप मागता पळय त्याचे किती डिस्कशन झाला? Till then that will get cancelled when the new draft policy 10th of September जातले. कन्क्लुजन म्हळ्यार आज जायती भासाभास जाली. जे पॉइंट मांडपा ते मांडिले. एग्रिगेटर ॲप गायडलायन ज्यो काढल्यो त्यो सांगचे म्हणल्यार आतां ज्यो गायडलायन्स आहाय ह्यो गायडलायन्स गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन 2025 ह्यो स्क्रॅप करपाचो डिमांड आमगेलो आसलो. हो डिमांड आम आज घायलो. हे डिमांडा वयल्यान आज डिस्कशन जालें की गोवा टॅक्सी ॲप ओ टॅक्सी पॉलिसी, गोवा टॅक्सी पॉलिसी येवपा आहा. आनी गोवा टॅक्सी पॉलिसी जेन्ना येता तेजी ड्राफ्ट गायडलायन दिता. 10 सप्टेंबर डेडलायन दिता की 10 सप्टेंबर गोवा स्टेट टॅक्सी पॉलिसी हाडले म्हणून. आनी ती टॅक्सी पॉलिसी हाडटा आसतना तेज ज्यो गायडलायन्स येतल्यो दोज गायडलायन्स वील सुपरसीड दीज गायडलायन्स हे एश्युरन्स दिल्या. म्हणजे 10 तारखे सप्टेंबराचे जेन्ना त्यो गायडलायन्स नव्यो स्टेट पॉलिसी काडपाक टॅक्सी पॉलिसी काडपाक गायडलायन्स येतल्यो दीज पॉलिसीज वील बी सुपरसिडीड. म्हणजे ऑन 10th of September this will get scrapped and that will supersede. हे आता आश्वासन दिवन आमी भायर सरल्या. आमी रिक्वेस्ट केल्ली की हे आयज स्क्रॅप करचें, बट हे आयज स्क्रॅप करपाक गरज ना म्हणून सांगलें सीएमान. आनी सीएमान सांगलें ऑन द 10th of September they will come up with new guidelines and in those new guidelines they will incorporate everything. प्रत्येक भासाभास जाली. I will not say that we are happy or we are sad, but I will say that time has been asked. आज 21 तारीख आज कितें 22 तारीख. आज 22 तारीख so on 10th of September we are looking for another good 18 to 19 days. चवथूय जातली, सगळें जातलें. हेजे फाटल्यान मागीर येवन परत डिस्कशन जातलें आनी त्या डिस्कशनाचेर मागीर क्लॅरिटी मेळटली. ऑल्सो आमी सांगलें की आमकां हॉटेलां आनी हॉटेलांक कितें जाता कोणूय ॲप घेवन येता, डुप्लिकेट ॲप घेवन येता, डुप्लिकेट ॲपाची कागद घेवन येता. जावं तो गोवा मायल जावं कोणा गेलें इल्लिगल डुप्लिकेट पेपर दाखयता की आपल्यागे बुकींग आहा म्हणून. तो सेटिंग करून बुकींग करता, व्हरपाक येता. हें जालें म्हणटरी थिंग बोवाड जाता, पुलिशे आपयचे पडटा. पुलिशे आपयले म्हणटरी एज अ MLA आमकां कॉल येता. सो तेन्ना पुलीस मागीर केस घालता. सो आय थिंक हें सगळें आज डिस्कस जालां. हेजे क्लॅरिटी येवपाक हें सगळें स्टेट पॉलिसी घालता म्हणून सांगिलां. सो लेट अस गिव इट अनदर 18 days. अनदर 18 days जेन्ना स्टेट पॉलिसी येतली तेजे क्लॅरिटी मेळटली. एज ऑफ नाव देर इज नो व्हेरी मच क्लॅरिटी ऑन एवरीथिंग वॉट वॉज डिस्कस. सगळें आतां 10th of September हें पुश केलें. पण ही आतां एनफोर्स उरतली काय दिस गॅजेट विल बी एनफोर्स म्हूण काय ना. हें नोटिफायड जालना. फर्स्ट स्टेप नोटिफाय जावपाचो फर्स्ट स्टेप हो. सो वो स्टेप नोटिफाय जालो ना पूण वो कॅन्सील जातलो वन्स द स्टेट पॉलिसी वॉट दे हॅव प्रॉमिस वन्स इट कम्स.
Goa height, they are not much happy with whatever decision has come. But Honorable Chief Minister said by 10th of September he will come with a clear Goa policy, आमगेले guidelines येतले. But they demanded that आता हे पुरता ते scrap करचे नाक म्हणून. So whatever gazette येयली. But the government has said, Honorable Chief Minister, wait till 10th of September, which I feel that they are the association are not happy. So we will have to see. एक आज किती आले main मुद्दो किती आलो Uber हे सगळे scrap करचे. That was little bit diverted. So that is what I made a point, and after a discussion was held. पण do you satisfy with this meeting? We are see it is satisfaction. आमचे taxi main satisfied आहे. हे मूळ गोंयकार आमगेले. हेंका लागून आज हे tourism business going आला. We cannot say anything का केसली उतर मुळपाय ना, which is very much wrong. I think main thing is that taxi bank satisfied आहे, and when they are satisfied as a MLA, I think so. taxi owner आता satisfied झाले या decision ना. म्हाका तरी दिसना त्या तुम्हाला येईल म्हणून कोटले. I don't feel so they are satisfied because whatever main demand was that they as of now it is not as fulfilled. उबेर आणि रॅपिडो आसा पळय ती येतली काय ना, बट सीएमान हांगसर दिले ती येवची ना, ती गोंयान ते हाडचे ना म्हणून ही तेणी स्पष्टपणे सांगले. आणि येता ते 10 तारखेक त्याच्या पयली आमकां आमचे तेंच्यांनी नांवाय घेतला, एक पॉलिसी फॉर्म करतले ते फ्रेम करतले आणि ताच्या उपरांत आमकां हाडून डिस्कस करून जी तेंच्यांनी 2025 गायडलायन काढल्या ती गायडलायन त्यांनी सांगला स्पष्ट मतान स्क्रॅप करतलो म्हणून. सो आमी आता फक्त वेट करता ती 10 तारीख, जी 10 तारीख तेंच्यांनी आमकां एक स्टेट पॉलिसी हाडटा म्हटला पळय ताची. सो त्या खातीर आमी आतां इतलेंच सांगपाक शकता की रिस्पॉन्स गव्हर्मेंटाचो आनी ऑनरेबल सीएमाचो सध्या तरी बरो आयला आनी तांकां हें सांगलां तुमी रिस्पॉन्स दिता बरो पण लास्टाक डोडो फो ते करनाकात. लास्टाक डोडो फो करीत जाल्यार मागीर पळय कितें आसा, आमी एक लोकल टॅक्सीवाले जे बिझनस सोडून आयज इतले टॅक्सीवाले हांगासर वताक उबे आसा, त्या गजाली खातीर ही जी कितें पॉलिसी हाडटले ती पॉलिसी आमकां सगळ्या असोसिएशनांक कन्सिडर करून तांकां विश्वासान घेवनूच करपाक जाय. तेन्ना तांणी सांगलें आपूण तशेंच करतलो आनी सगळ्यांची आमची नांवाय घेतल्या. त्या प्रमाणे 10 तारखेक जी मिटींग आपयतले त्या मिटींगेक ही पॉलिसी डिस्कस जातली आनी पॉलिसीचेर आमकां जर आमी म्हणटा ओके आसा, बरी गोष्ट आसा जाल्यार आमी ताचेर फुडें वतले, नाल्यार ताचेरूय आमी डिस्कशन करतले. ताचे मागीर टॅक्सी ओनर म्हणजे जो फोंड्या टॅक्सी चलयता आणि सांकळे टॅक्सी चलयता तो पासून पोस्टल टॅक्सी चलय पर्यंत रेल्वे स्टेशनाचेर ह्या सगळ्या खातीर आनी येवपी ट्युरिस्ट वो कसो हांगासर तेज्या भितर ट्रान्सपरन्सी येतली आनी ताका सेफ्टी आनी सेक्युअर कशें फील जातलें हाजो सगळ्यांचो विशय लक्षात घेवन पारंपारीक टॅक्सी वेवसाय चालू उरपाक जाय. हाज्या खातीर गव्हर्मेंट कमींग अप विथ पॉलिसी कशा चलता ही पॉलिसी न्ही, हे काढलेले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन. तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एकदा स्टेट पॉलिसी काढली तर ताका स्टेट पॉलिसी जी ती सुपरसीड करतली. कमिटी बीन काडटली मातशें आसरे तोंड दिसता आमच्या सगळ्यांचे, कित्याक सीएम सरा कडेन जी मिटींग जाली प्लस आमदार आसल्या, सगळे आमदार आसले, तेंच्या वांगडा बरी मिटींग जाली. सजेशन बरी सजेशनां येयली, आमी दिली थोडी सजेशनां. आनी सीएम सरान अशी म्हाका दिसता मिटींग आमची फर्स्ट टायम जाल्या इतल्या लोकांक भितर घेतल्या, इवन असेंब्लीन इतल्या लोकांक भितर घेतल्या म्हणून. त्या खातीर सगळ्यान पयलीं तेंचे हांव देव बरें म्हणटा. आनी आमकां तेणी कितें सांगलां की एक गव्हर्मेंट पॉलिसी करूंक सोदता, गोवा गव्हर्मेंट पॉलिसी करूंक सोदता. आनी ज्यो पळय गायडलायन्स 2025 हाडलेल्यो पळय ती एकदां जर पॉलिसी येयली काय ही ऑटोमॅटिकली स्क्रॅप जातली. ह्या सरान आमकां प्युअरली सांगलां 10 तारीख सुद्दां ते पॉलिसी करतले. आनी आमचे एक बरी गोश्ट म्हटल्यार आख्खे जे आसले पळय सगळे नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट टॅक्सीकार आमी थंय आणले, सगळ्यांची नांवां घेतल्या. सगळे म्हटल्यार खंयचे लोकेलिटीन कोण रावता, कोणाचें असोसिएशन आसा, आनी तांकां घेवन सगळ्यांक एक बरी मिटींग जातली आमची फेवरेबल मिटींग की टॅक्सीकारांक कितें जाय, पॉलिसीन कितें जाय, ते पॉलिसीन आमी घालूंक सांगलां कितें घालूंक जाय ते. तेजे भाशेन ती पॉलिसी करून आमी रिटर्न दितले बाबा पॉलिसी फ्रेम करता आसतना ह्यो गोश्टी ते पॉलिसीनी घाला म्हणून. इतले सुद्दां सरान आमचें मान्य केलां की बाबा तुमकां कशें जाय तें सांग. आमकां अशें नाका की ट्युरिस्टांकूय हॅरेसमेंट जाल्लो नाका, लोकलांकूय हॅरेसमेंट जाल्लो नाका आनी आमच्या टॅक्सीकारांकूय हॅरेसमेंट जाल्लो नाका. म्हणून एक पॉयंट आसा पळय इतली वर्सां धांवपाचो, म्हाका दिसता 15-20 वर्सां जाली झगडाता ते आयज कितें तरी तेजेर सोल्युशन जालां. आनी सरकारान इतलें बरें म्हटलें की बाबा चला तुमचें सजेशन कितें तें दिया, कमिटी फॉर्म करुया. हे बरे भाशेन सीएमानूय आमचें आयकून घेतलें आनी कमिटी आयज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता कमिटी भितर फॉर्म जाल्या. फॉर्म इतली बरी कमिटी जातली की बाबा आमची कितें सजेशनां ती म्हणटली, तेंचे गव्हर्मेंट ऑफिशियल आसतले तेंचे कितें सजेशनां आसतलीं म्हणून ती तेणी थोडे आतां आमच्यो गोश्टी मिटराच्यो सगळे आयकून घेतल्या आनी एकदम फेवरेबल मिटींग जाली. कमिटी म्हणल्यार कशें
ती स्टेट पॉलिसी काडटले न्हू. आतां कित्याक मिटींग जालें कित्याक मिटिंगेक लिमिटेड उलोवंक मेळटा, सो त्या खातीर आमी डिमांड घातलेलो एक एसिस्टंट डायरेक्टराच्या अंडर सगळी असोसिएशनाक एकले 2 मेंबर घेवन कमिटी फॉर्म करची म्हण. सो तो डिमांड आमचो एक्सेप्ट केला हेंच्यांनी. सो सीएमाच्या कडेन डिस्कशन जालां तेच्या प्रमाणे तो म्हणटा 10 तारखे मेरेन एक ड्राफ्ट गोवा स्टेट ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी हाडया म्हणटा. तेज्या पयलीं आमच्या कडेन ATD बसतले कित्याक ह्या मिटिंगेक सगळ्योच गजाली आमी म्हणल्यार डिस्कस करूंक शकले ना, कित्याक रिस्ट्रिक्शन ऑफ टायम आसा. सो त्या मिटिंगेक जे आमी डिस्कशन करतले बारीक बारीक जे इश्यूज आसा ती घेवन पॉलिसी फ्रेम करता म्हणून सांगला. पावना म्हणून आमी ते रिप्रेझेंट जाले आणि सांगता आसतना सीएमान कितें सांगलें की जी आमी पयलीं फोर्स केलो की तांकां सांगलें की जे गायडलायन्स येयल्ले आसा एप एग्रिगेटर गायडलायन्स येयल्ले आसा ती स्क्रॅप करची म्हणून. मात सीएमान कितें सांगलें की तेच्या पयलीं आमी एक 10 तारखे पयलीं एक पॉलिसी हाडटली म्हणून टुरिजम आनी ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी हाडटली. तितून सगळे जे सजेशन्स आनी ऑब्जर्वेशन्स आसा ते घालतले. आणि तो कितें म्हणटा की एकदम टेक्निकल पॉयंटूय सांगलें की जेन्ना जी पॉलिसी येतली तेन्ना जी ड्राफ्ट गायडलायन 2025 आहा ती सुपरसीड ती ऑटोमॅटिकली भायर पडटली आनी कॅन्सल जातली. आमी ताका कितें सांगलेलें की जशें तुवें सांगलेलें की बजट जो आहा माटोळी म्हणून 4थी पयलीं आमकां 10 तारीख रावचें न्हू. 4थी पयलीं हे सगळे टॅक्सीकारांक गोंयकारांक स्क्रॅप कर म्हण ते गायडलायन स्क्रॅप करून तशें मागलेले. मात तेंचे तशें सांगूंक ना. तें सांगलें 10 तारीख पर्यंत रावया सांगलें. आतां हे सुपरसीड जातलीच काय ना तें आमकां खबर ना, कित्याक दोनूय नोटिफिकेशनाची ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आहा. सीएमान हेवूय सांगलां की जे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा ते फक्त ड्राफ्ट आहा, ऑपरेशनल ना. आनी कोणूय तर उबर ना आनी कोण चलयता तेंचेर कारवाई जातली. आनी आमी हेवूय सांगूंक शकता की जेन्ना पर्यंत एप एग्रिगेटर स्क्रॅप जायना तेन्ना पर्यंत हे गोंयकार टॅक्सीकार स्वयंपूर्ण जावची ना. जेन्ना पर्यंत ते एप एग्रिगेटर स्क्रॅप जावचे ना तेन्ना एक गोंयकार टॅक्सीकार हे आत्मनिर्भर जावचे ना. आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी फूल ह्या टॅक्सीकारां कडेन फूल सपोर्ट आसा. आनी जेन्ना ते उलोव मारतले अशें डेलिगेशन आपयतले आमी थंयसर दाखोवन दिल्ल्या की सरकारान जेन्ना आमकां विचारले तुम्ही ट्रान्सपरन्सी तुमच्या ट्युरिस्टांक गेस्टांक कशी दिवंक शकता. सो आमी सराक सांगलेलें जे त्या पाटी आमी तुमकां मिडिया थ्रू सांगता आमी जेन्ना आमी आमदारांची वयता जेन्ना आमदारांची हॉटेलां आसता कारणान तेंची वेबसायटी आसता सिंगल बेडरूम डबल बेडरूम तेंची रेटी सगळी डिस्प्ले केल्ली आसा. तशेंच आमी सरकाराक सांगलें अशीच आमची जरी तर आमची आमदारांची जावं कोणाची हॉटेलां वेबसायटींचेर चलता जाल्यार आमची टॅक्सी ज्यो आहा पळय ती वेबसायटीचेर चलची. जी सगळी कितें रेटी आहा त्यो डिस्प्ले जावची. जेन्ना गोवा टॅक्सी म्हणून घातली जाल्यार सगळ्या गेस्टांक कळपाक जाय कलांगूट टू मोपा एअरपोर्ट दाबोलीम टू कलांगूट येवपाक कितले पयशे पडपाक जाय. जशें की आमचे 1500 रुपया तर घेता आनी खंयचो तर आमचो टॅक्सीकार जे 1500 जाग्यार 1800 रुपया घेता जावं 2000 रुपया घेता तेजी ताबडतोब कंप्लेंट जावपाक जाय. ती कंप्लेंट नंबर आसपाक जाय, टोल फ्री नंबर आसपाक जाय आनी तेन्ना गेस्टांक ताबडतोब कंप्लेंट करपाक जाय बाबा हे 1500 जाग्यार आपले हे टॅक्सीकारान आपले 2000 रुपया घेतले काय 1800 रुपया घेतले. तेन्ना तेचेर जावं आमच्या टॅक्सीकाराचेर जो कोणूय जावं तेचेर एक्शन घेवपाक जाय, तेचे परमीट कॅन्सील करपाक जाय. तेन्ना ही ट्रान्सपरन्सी गावतली. हे ॲप येयले एग्रिगेटर येयले म्हणून ट्रान्सपरन्सी गावपाक ना. सो हे आमी सरकाराक पटोवन दिल्लें आहा. सरकारान सांगलेलें आहा, सीएमानूय सांगलेलें आमकां ही जी तुमची आयडिया आहा ती बरी आहा. हेचेर आमकां मातसो थोडेच एक टायम दिया. आतां 4थी एक टायम दिया आमकां. एक 10 तारीख सुद्दां आमकां टायम दिया. जे कितें बरें आहा आमकां तुमची आयडिया बरी लागलेली आहा. जेन्ना रेस्टॉरंट वयता QR कोड आसता QR कोड सगळे तुका डिस्प्ले जाता कितें रेटी कितें आहा ते आमच्या रोहनान सगळे सांगलेले आहा तांकां. सो हे सगळे तो मान्य केल्ले आहा तेणे. सो तेजे आमी 10 तारीख मेरेन वेट करया. आमकां खरें दिसते काय उलोवन सीएम पटोवन दिला. स्पेशली आय हॅव टोल्ड हिम that we can form our own state policy. He asked the director also said yes. Chief Secretary also told him yes. So that is why आयची जी मिटींग जाल्या ही बरी जाल्या सक्सेसफूल जाल्या आनी हितूनसून सुटावो येतलो. टॅक्सीचो विशय जो आहा इतलो 7 वर्सां जाली आतां हेचेर आमी उलयत आहा आनी आमी भासाभास करीत आहा. एसेंब्लीन उलयता, एसेंब्ली भायर उलयता, एजिटेशनां जालीं, कितके जाणांकूच चेर केशी जाल्यो आनी युनिफॉर्म रेट येवपाची गरज आहा. हे आमी मुद्दे मांडल्या. ट्रान्सपरन्सी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आनी युनिफॉर्म रेट सो दॅट नो अंडर कोटिंग द प्रायस. जो स्टेट पॉलिसीचेर जे आसलेले ते हितूनसून सगळ्यांक चलचें पडटलें. स्टेट पॉलिसीचो जर म्हणटा प्रायस इज दीस यू कॅनॉट गो फॉर 100 रुपीज. स्टेट पॉलिसीन घातले काय दिसता सर ते ड्राफ्ट पॉलिसी 10 तारखेर तांकां सगळ्यांक एक कॉपी दितले आनी आयज जे सीएमान एश्युरन्स दिला सगळ्यांक की एग्रिगेटराची जी नोटिफिकेशन हाडलेले ते इमिडिएटली स्क्रॅप जातले. ज्या दिसा ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसी येतली त्या दिसा ते स्क्रॅप जातले आनी वी आर नॉट गोईंग अहेड with the notification, draft notification which had come out
जे नोटिफिकेशन आहा जे आयज सगळे जाण उलयले आनी आमी उलयले आमदार तेजे कडेन लिडर ऑफ ऑपोजिशन उलयला, हांव उलयला, वेन्झी उलयला, तितूनसून सीएमान सांगले की वी वील स्क्रॅप दीस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ओनली वेन द स्टेट ड्राफ्ट पॉलिसी on transport, especially the taxi and all the other this thing like rent a car aso, rent a bike aso, that will come in place draft आणि मागीर फायनल नोटिफिकेशन येयले काय त्या प्रमाणे सगळ्यांक चलचें पडटलें. सगळ्यांक आपयला न्हू, सगळ्यांचे फोन नंबर घेतलेले आहा. नेक्स्ट मिटींग वील अगेन विथ देम ओनली विथ द ड्राफ्ट. सो तेणी सजेशन ऑब्जेक्शन दिवपाक जाय. आधी तेणी सजेशन ऑब्जेक्शन दिल्ले आहा जे आदले नोटिफिकेशन येयला दॅट इज एज गुड एज स्क्रॅप. तांकां सांगला एश्युरन्स दिला की दॅट इज एज गुड एज स्क्रॅप. पण 10 सप्टेंबर पर्यंत तांकां रावचें पडलें ताजें न्यू रावचें म्हणजे कांयच ना न्हू. दॅट इज ड्राफ्ट वॉट हॅड कम अर्लियर की एग्रिगेटर्स जे आपोवपाचे एक ड्राफ्ट केल्लो नोटिफिकेशन दॅट हॅड कम अर्लियर ते आयज बसून आहा आनी जे आयज आहा पळय तांकां सांगलां ते ऑटोमॅटिकली वयतले जेन्ना स्टेट ड्राफ्ट पॉलिसी येतली पळय. उबर कितें सर्वीस चालू केल्या आतां कितें आहा उबर जे कोण एक दोन गाडयो हिंगा चलता, चोरया चलता, तेणी स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन रेजिस्टर करूंक ना. जेन्ना स्टेट पॉलिसी येतली तेन्ना कोणूय ऑपरेटर आहा तेणी रेजिस्टर करपाची गरज आहा. अशें पॉलिसी नासतलें. आयज आमी कोणाची गायडलायन्स फॉलो करता? सेंट्रल गव्हर्मेंट. सो सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गायडलायन्सा प्रमाणे तांकां स्टेटी कडेन वचपाची गरज ना. त्या खातीर स्टेटीन पॉलिसी करूंक जाय. हे आमी चीफ मिनिस्टराक पटोवन दिला. हांवें जेन्ना सांगलें ताका ह्यो हें आमी करूंक शकता आनी हेचेर हो सुटावो आहा तेन्ना तेणें जो विचारलें एज अ चीफ मिनिस्टर ही आज द डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट, ही आज द चीफ सेक्रेटरी एंड दे हॅव गिवन हिम ग्रीन सिग्नल. यू कॅन डू द स्टेट पॉलिसी. So state policy is the solution for all the taxi owners and also rent a car. जे आज प्रॉब्लेम ना rent a car हे सगळे सुटावं जाता. आनी ऑल सीएमांक थँक्यू म्हणटा. तशेंच थंय एटेंडन्स दिल्ले कोस्टल बेल्टाचे MLAs तांकांय थँक्यू म्हणटा. 2 मिनटांनी सोंपयता तांकांय थँक्यू म्हणटा. तेणी आमचे ग्रिवेन्सीस आयकून घेतल्यो, आमी सविस्तर तेंचे कडेन मांडल्यो. तेणी आमचे कडल्यान टायम घेतलो 10 तारखे पासून आणि त्याच्या मदीं तेणी सांगलें की आमी तुमची एक कमिटी काडया आनी ज्यो स्टेट पॉलिसी फ्रेम करतल्यो तेन्ना तुमच्या वांगडा डिस्कशन करतले आनी त्योच आमी इम्प्लिमेंट करतलो. तेन्नाच हे जे ड्राफ्ट गायडलायन्स येयल्या दॅट वील बी कन्सिडर्ड एज अ सुपरसीड.